नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशभर दिवाळेच्या परबेक जाल्या उत्साहान सुरवात. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी. हिमाचल प्रदेशातल्या लेपच्या लष्करी छावणेत प्रधानमंत्र्यांनी मनयली दिवाळी. जवानांचो त्याग देशाक सुरक्षीत दवरता अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी भेटयल्या परबी. गोयच्या सगळ्या वाठारांनी नरकासूर दहनाच्यो जाल्यो कार्यावळी. नरकासूर पळोवपाक लोकांची गर्दी. दिवाळे निमतान राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांनी भेटयल्या परबी. 17 नोव्हेंबर दिसा मध्य प्रदेशात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावला तेंगशेर. भाजपा पक्षाध्यक्ष JP नड्डा हांणी जारी केलो पक्षाचो जाहीरनामो. आनी खेळांत क्रिकेट. संवसारीक करंडक क्रिकेट सर्तींत भारतीय पंगडान नेदरलँड्सा मुखार दवरल्या 411 धांवड्यांची मोख. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज अश्विन अमास. आयच्या दिसा प्रदोष काळात श्री लक्ष्मीचे पूजन करतात. तशेंच कुबेराची लेगीत पूजा करतात. कुबेराक संपत्तीचो रक्षक अशें मानतात. समुद्र मंथनांतल्यान लक्ष्मी अवतरीण जाल्या म्हूण आयच्या दिसा लक्ष्मीची पूजा करून आपल्या जिवितांत कायम लक्ष्मी प्रसन्न उरची हे खातीर प्रार्थना करतात. देशभरात आयच्यान दिवाळी परब सुरू जाल्या. लक्ष्मीपूजन आनी संवत 2080 ह्या निमतान शेअर बाजारांनी आज सांजे दर वर्सा प्रमाण खासा मुहूर्ताचेर वेव्हार जाले. सांजे 6 ते 6 वरां 8 मिनटां ह्या काळात शेअर बाजार उक्ते जाले आनी 6:15 ते 7 मजगती मुहूर्ताचेर वेगवेगळे वेव्हार जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाळे निमतान हिमाचल प्रदेशातल्या लेपच्या वाठारांत लष्करी छावणेत भारतीय सैन्यातल्या जवानां वांगडा दिवाळी मनयतात. भारतीय लष्कराचे जवान लेगीत देश संरक्षणाचे कर्तव्य बजयतना दिवाळी परबेचो आनंद घेतात. जम्मू काश्मीरातल्या कुपवाडा हांगा भारतीय जवानांनी पूजा करून परब मनयली. दिवाळे निमतान अस्तंत बंगालातल्या भारत बांगलादेश शिमेर शीम सुरक्षा दळाच्या जवानांनी बांगलादेशाच्या सैनिकांक मिठाई दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर वर्सा प्रमाण लेपच्या हांगा वचून दिवाळेची परब जवानां वांगडा मनयली. जवानाचो त्याग देशाक सुरक्षीत दवरता अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी जवानांक परबी भेटयल्या. ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो. 30-35 साल हो गए. जब PM नहीं था, CM नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था. मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था. और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है. आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है. आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है. ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है. भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग
ये मेरे जांबाज साथी खड़े। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली असो संदेश दीत देशभरात आयच्यान दिवाळीची परब व्हडा उमेदीन मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक दिवाळे निमतान परबी भेटयल्या. दिवाळी हो आनंदाचो सण आनी काळखाचेर उजवाडाचो, वायटाचेर बऱ्याचो आनी अन्यायाचेर न्यायाचो जैत म्हणून मनयता अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. दिव्यांची परब सुरक्षीतपणान मनोवची आनी पर्यावरणाचें संवर्धन करून राष्ट्र उबारणेचो सोपूत घेवचें आवाहन तांणी केलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपल्या संदेशांत दिवाळीच्या परबेन लोकांच्या जिवितांत नवी उमेद आनी सद्गुणांची भावना जागृत जाता अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत देशवासियांच्या जिवितांत आनंद, समृद्धी आनी उत्तम भलायकी घेवन येवं अशें म्हळां. दिवाळी निमतान वर्स परंपरे प्रमाण अंदू लेगीत रामनगरी म्हळ्यार अयोध्येंत दिपोत्सवाचें आयोजन केलां. शरयू न्हंयेच्या देगेवेल्या 58 घाट 24 लाख दिव्यांनी उजळून गेल्यात. ते निमतान जाल्ल्या कार्यावळींत उत्तर प्रदेशाच्यो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आनी मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी धार्मीक कार्यावळींनी वांटो घेतलो. दिपोत्सवा निमतान आकर्शक रोशणाय केल्या. त्या निमतान आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींत 24 राज्यांतले 2,500 कलाकार वांटो घेतात. सेगीत 3 दीस रामलिलेचें आयोजन केलां. ह्या वेळार मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. अयोध्या की दीपोत्सव का साक्षी कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है. 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं. दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है. बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सर्वत्र खुशहाली लाएं, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे. आज दिवाळे निमतान संवसारभरातल्या फुडाऱ्यांनी ह्या परबेविशीं आपल्यो भावना उक्तायत समेस्तांक ह्या सणाच्यो शुभेच्छा दिल्यात. युकेचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांणी आपल्या संदेशांत उजवाडाचो हो सण साबार गजाली बऱ्यो करपाक तशेंच काळोखाचेर उजवाडान जैत मेळोवपाचें प्रतीक जावन आसा. एके रितीन हो सण आमच्या परजळीत फुडाराचें प्रतिनिधित्व करता अशें सांगलां. साउथ आफ्रिकेचे प्रधानमंत्री सिरिल रामफोसा हांणी आपल्या व्हिडिओ संदेशांत सगळ्यांक ह्या उमेदीच्या आनी उर्बेच्या सणाच्यो शुभेच्छा भेटयल्यात. On behalf of the government and the people of South Africa, I offer my good wishes to the Hindu community as it celebrates Diwali, the festival of lights. As a nation of many cultures and faiths, we have a deep appreciation of the importance of Diwali to members of the Hindu faith. Diwali is a celebration of the triumph of light over darkness and has its roots in the story of Lord Rama's return from banishment and exile. The messages of Diwali, of rebirth and renewal, are timeless. They resonate with us all. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो.
अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी समेस्त गोंयकारांक दिवाळीची परबी भेटयल्या। दिवाळी हो सण आमच्या देशाचो एक म्हत्वाचो उत्सव आसा, जातून जात पात धर्म हांचो विचार करिनासतना लोक उमेदीन आनी आनंदान साजरो करतात। समाजातल्या वायट गजाली ना नपयत करून राज्यांतलो आनी देशांतलो भौशीक सलोख आनी एकचार तिगोवन दवरपाक सगळ्यांनी यत्न करूया अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांतल्यान मागलां। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत दिवाळीची परबी भेटयल्या। दिवाळीचो उजवाड एकचाराचे भावनेन एकामेकाचे मन आनी काळजांत उजवाड घालतलो अशें तांणी म्हळां। राज्यांत वोकल फॉर लोकल हाका महत्व दिवया अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां। गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी आज फांतोडेर नरकासुराक लासून दिवाळीचे परबेक सुरवात जाली। नरक चतुर्दशीच्या दिसा नरकासूर दहन करपाची प्रथा गोंयांत आसा। सादारण 1 फुटासावन 70 फूट उंच मेरेन नरकासुराची प्रतिमा तयार करता आनी त्या प्रतिमेक आज फांतोडेर लासयतात। ह्या वेळार फोग मारून लोकांनी आनंद उक्तायलो। काल सांजे नरकासूर पळोवपा खातीर थळाव्या लोकां वांगडाच देशी आनी विदेशी पर्यटकांनी लेगीत व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली। नदर मारूया ह्या नरकासूर प्रतिमांच्या प्रदर्शनाचेर आनी दहनाचेर। पणजेंतल्या वाठारेश्वर देवस्थानाचे पदाधिकारी शांताराम नायक हांणी नरकासूर दहनाविशीं म्हायती दिली। गोवाभर ही केल्ली वयता आनी सबंद तुमकां जर भारतान प्रथा तुमकां दिसची ना त्या खातीर एक नाविन्य जावन आसा आनी खुबशे सायडीच्या राज्यांतले लोक येवन ही दिवाळी हांगा मनयतात। सगळ्या गोंयकारांक दुसऱ्याच्या घरा वचून दुसऱ्याच्या घरा वचून साजरो केल्लो वता। दिवचल आनी सांखळे वाठारांत लेगीत दिवाळीची परब व्हडा उर्बे उमेदीन मनयतात। वेगवेगळ्या सुवातींचेर नरकासूर आनी आकाश कंदिलांच्यो सर्ती आयोजीत करतात। काळखाचेर उजवाडाचे जैत ह्या नदरेन दिवाळे कडेन लोक पळयतात। सांखळे दिवचले वाठारांत नरकासुराचे वेगवेगळ्या स्वरुपाच्यो प्रतिमा तयार केल्ल्यो, ताका पळोवपाक लेगीत लोकांनी व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली। आमचो जो नरकासूर आसा तो एक 40 to 35 फीट अरावंड आसा आमचो। सो ह्योच नरकासूर आमकां करपा खातीर आमचे हे जे भुरगे आहा ते रात दीस मेहनत करता आमी। जाले 1 म्हयनो जालो की आमी रात दीस मेहनत करता। मदीं पावसान मातसो वाज हाडलो, कितें मातशी हे केलें भिजलो आनी कितें, पूण आमी ती जीत सोडूंक ना। आमी तीच हे धरले परंपरा ती फुडें व्हरपाक जाय अशें धरलें आनी जीत फुडें व्हरोन आमी तो नरकासूर आयज उबो केल्लो आसा। आमकां खुबशे जाणांनी अशी हेल्प केल्ली आसा आनी स्पेशल थँक्स हांव म्हणटा ह्या सगळ्या भुरग्यांक की तेंच्यांनी सगळे जे कामार वयता थंयसून सुद्दां येवन टायम दिवन वायज नरकासूर तुमी पळोवंक शकता। गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फिल्म बाजार खातीर प्रस्तावित चित्रपटांची यादी जाहीर जाल्या। ह्या वर्सा निवड जाल्ल्या चित्रपटांत कथात्मक, लघु माहितीपट, भयपट आनी कथात्मक एनिमेशनपट अशा वेगवेगळ्या प्रकारांतल्या चित्रपटांचो आस्पाव आसा। ANU, रोटी कुन बनासी, ट्यूजडे वुमन, गिद्द, गोपी, आयन वुमन ऑफ मणिपूर, वेअर माय ग्रँडमदर लिव्स, लडाख 470, द एक्सेलेशन आनी रिटर्न ऑफ जंगल ह्या चित्रपटांचो हातून आस्पाव आसा। हे चित्रपट इंग्लिशींत, हिंदीत, बंगालीत, मारवाडीत, कन्नड आनी माओरी ह्या न्यूझीलंडांतल्या भाशेंतले आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्या वोकल फॉर लोकल ह्या मोहिमे खाला गोंयच्या आप वावुरपी गटाचो मेळावो आयोजीत केल्लो। राज्याचे बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आप वावुरपी गटान तयार केल्ल्या वस्तूंचें प्रदर्शन आनी विक्री केंद्रांचें उक्तावण केलें। बायलांच्या सबलीकरणा खातीर अशी माची निर्माण जावप गरजेचें आसा अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि वोकल फॉर लोकल हो एक स्लोगन फुडें काडलेलो आसा। आमच्या महिलांक वेगळ्या तरेचो प्लॅटफॉर्म दिवपाक आनी पांयार उबे रावपाक ताकद दिवपाक।
गोंय राज्यान आमी संकल्प करता आयज आमी सगळीं आमगे भयणी जमल्या आनी वर्षान सांगले प्रमाणे आमी यशस्वी एंड सस्टेनेबल हो प्रोग्राम गोंय राज्यान आमी करतले हो वोकल फॉर लोकल हो यशस्वी करून हो जो हॅम्पर आमचे सगळे भयणींनी जे तयार केला हे आमी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी हांव स्वता ते वचून तेंचे कडेन तेंच्या ऑफिसान पावयतलो आनी त्याच बरोबर आयज तेणी जी संकल्पना केल्या की वोकल फॉर लोकल अख्खे तालुका वायज आमचे डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान हे यशस्वी करपाचो आनी गोंय राज्याचो मॉडल हो गोवा मॉडल म्हणून आमी सदां म्हणटा आरोग्य क्षेत्रांत गोवा मॉडल महिला आनी आमचे हे वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान जे कितें कार्यक्रम आमी करूं शकता हे सक्सेसफुली आमी करून मोदीजींचे जे विचार आहा हे यशस्वी करून दाखोवन दिवपाचो एक वेगळे तरेचे मॉडल तालुका वायज आमी डेव्हलप करून सस्टेनेबल एंड अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या सहकार्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हे आमची सगळी महिला हांगा जे आसा आनी गोंयतल्यान आमचे सगळे लोकांचो प्रेम मोदीजीक प्रेम आनी मोदीजीक आमी दिवाळीची शुभेच्छा दिता आनी आमी सगळे आमी एकत्र रावन आमी देवाक मागता की देवानी बरें आयुश्य तांकां दिवचें देशाचे परत एकदां ते 24 प्रधानमंत्री जावचे आनी त्याच बरोबर आमकां जें कितें देशा खातीर तेणी केलां हे जे फळ मोदीजीक निश्चित गावतले आनी आमची सगळ्यो भयणी हांगा जे आसा हेंचे सगळ्यांचो तेंचेर प्रेम आनी आशिर्वाद हांगाच्यान आमी दिल्ली धाडपाचो होच आमचो उद्देश आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. 17 नोव्हेंबर दिसा मध्य प्रदेशांत जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर साबार पक्षांचे म्हालगडे फुडारी पोट तिडकीन प्रचाराक पेटल्यात. आपल्या पक्षाविशीं आकर्षण निर्माण करतनाच विरोधी पक्षाचेर चिखलफेक करप सध्या सुरू आसा. काल मध्य प्रदेशांत आयोजित कार्यावळीत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी पक्षाचो जाहीरनामो जारी करत हेर पक्ष जाहीरनाम्याच्या नांवार फक्त जनतेक फसयतात पूण भाजपा आपलो जाहीरनामो एक रोडमॅप कसो प्रामाणीकपणान सत्यान हाडटा अशें नड्डा हांणी सांगलें. राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है. मध्य प्रदेशात आयोजित प्रचार सभेत वाटो घेवन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लोक आपल्या मतांतल्यानूच फटिंगपणां करप्यांक फावो तो धडो शिकयतले अशें उलोवपांत सांगलें. के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा. विदेश व्यवहार मंत्री S जयशंकर आयच्यान 5 दिसांच्या युनायटेड किंगडम भोंवडेर आसात. आपल्या भोंवडेंत मंत्री जयशंकर युकेचे विदेश व्यवहार मंत्री जेम्स क्लेवर्ली हांचे वांगडा हेर मानेस्तां वांगडा चर्चा करतले. भारत आनी UK ह्या दोन देशांमदीं द्विपक्षीय भागीदारी सेगीत वाडत आसा. भारत UK सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी 2021 सुरवात जाली. भारत UK आराखडो 2030 हाचो तातूंत आस्पाव आसा. जयशंकर हांचे UK भोंवडेक लागून दोनूय देशांमदले संबंद चड बळिश्ट जातले असो हावेस विदेश मंत्रालयान उक्तायला. आज राष्ट्रीय सार्वजनीक प्रसारण दीस.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हाणी 1947 वर्सा आयच्याच दिसा दिल्लीतल्या आकाशवाणी केंद्राक भेट दिवन फाळणी उपरांत हरियाणातल्या कुरुक्षेत्र हांगा तात्पुरतो आलाशिरो घेतिल्ल्या लोकांक संदेश दिल्लो। ताचे यादी खातीर दर वर्सा 12 नोव्हेंबर हो दीस राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण दीस म्हणून मनयतात। उत्तराखंडातल्या उत्तर काशींत सिलक्यारा ते उडालगांव मजगती बांदकाम सुरू आशिल्ल्या बोगद्याचो कांय भाग अचकीत कोसळिल्ल्यान त्या बोगद्यांत 36 जाण अडकून पडिल्ल्याची भिरांत उक्तायल्या। हे विशीं उत्तर काशीच्या पुलीस अधीक्षकांनी घडणूक थळाक भेट दिवन बचाव आनी मजत कार्याक नेटान सुरवात केल्या। महाराष्ट्र सरकाराच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीन दितात त्या वेगवेगळ्या पुरस्कारांची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हांणी आज केली। 2023 या वर्साचो गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार नामनेचे गायक सुरेश वाडकर हांकां जाहीर जाला। भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार 2022 वर्सा खातीर पंडित उल्हास कशाळकर जाल्यार 2023 वर्सा खातीर पंडित शशिकांत मुळे हांच्या नावाची घोषणा जाल्या। नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार 2022 खातीर नयना आपटे जाल्यार 2023 खातीर मकरंद कुंडले हांच्या नावाची घोषणा जाल्या। या पुरस्काराची रक्कम पयली 5 लाख रुपया आशिल्ली ती आता 10 लाख रुपया केल्या। राज्य पुरस्कारा खातीर आशिल्ली 1 लाख रुपयाची रक्कम 3 लाख रुपया मेरेन वाडयल्या अशी माहिती मंत्री मुनगंटीवार हांणी दिली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतल्या वायू गुणवत्तेचो दर्जो उणो जाला। आज 200 मेरेन पावला। वायू प्रदूषणाचो परिणाम थळाव्या लोकांच्या जिणेचेर जाता। हवामानातलो बदल मतीन घेवन दिल्ली प्रशासनान शैक्षणिक संस्था बंद दवरपाचो निर्णय घेतला। रस्त्यावयल्या येरादारीचेर लेगीत नियंत्रण हाडलां। कांय लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दूरदर्शनाकडेन दिल्यो। थायलंडातल्या बँकॉक हांगा जाल्ल्या एशिया खंड पात्रता सर्तींत भारतीय तिरंदाज धीरज बोम्मा देवरा हाणें रुप्या पदक मेळयलें। ह्या जैताक लागून पॅरीस ऑलिंपिक सर्ती खातीर धीरजान आपली सुवात निश्चित केल्या। आयसीसी संवसारीक दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत बंगळुरांत भारत आनी नेदरलँड्स हांच्या मदीं खेळ सुरू आसा। भारतान कुरुबालो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। भारतीय पंगडान 50 षटकांत 4 गडे वगडावन 410 धांवड्यो केल्यो। मजगतीं काल पुण्यात जाल्ल्या सामन्यांत ऑस्ट्रेलिया पंगडान 8 गडे राखून बांगलादेशाचो पराभव केलो। कोलकातांत जाल्ल्या दुसऱ्या सामन्यांत इंग्लंड पंगडान पाकिस्तानाचेर 93 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। ह्या सर्तीची उपांत्य फेरी आता निश्चित जाल्या। येत्या ते बुधवारा मुंबईत वानखेडे मैदानाचेर भारत आनी न्यूझीलंड जाल्यार कोलकातान ईडन गार्डन मैदानाचेर बिरेस्तारा ऑस्ट्रेलिया आनी दक्षिण आफ्रिका ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। देशभर दिवाळेच्या परबेक जाल्या उत्साहान सुरवात। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी। हिमाचल प्रदेशातल्या लेपच्या लष्करी छावणेत प्रधानमंत्र्यांनी मनयली दिवाळी। जवानाचो त्याग देशाक सुरक्षीत दवरता अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी भेटयल्या परबी। गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी नरकासूर दहनाच्यो जाल्यो कार्यावळी। नरकासूर पळोवपाक लोकांची गर्दी। दिवाळे निमतान राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांनी भेटयल्या परबी। 17 नोव्हेंबर दिसा मध्य प्रदेशांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावला तेंगशेर। भाजपा पक्षाध्यक्ष JP नड्डा हांणी जारी केलो पक्षाचो जाहीरनामो। आनी खेळांत क्रिकेट। संवसारीक करंडक क्रिकेट सर्तींत भारतीय पंगडान नेदरलँड्सा मुखार दवरल्या 411 धांवड्यांची मोख। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।